मेजर प्रॉब्लम म्हटलं की जे असलेले त्यांचा तो डेड वॉल असलेलो तो ॲक्च्युली 100 मीटर असलेलो आणि त्यांच्यानी ऑलरेडी 80 मीटर मारला कित्याक मागीर हे गाडी वचपाक प्रॉब्लम जातलो म्हणून 20 मिटर्स त्यांनी आता सुरू करता म्हटलें विथीन 1 मंथ ते काबार करतले ते म्हणून रोड क्लोजरा खातीर आणि त्यांची बाउंड्री रोडाच्या भायर आसा म्हणून ते आमकां कितें म्हणटा आमी आतांच हें करतली घेता ते हातीन आनी तुमकां रोडूय वाडून दिता आनी तेचेर सायडीक नल्लाय बांदता कित्याक पेडेस्ट्रियनाकूय चलोंक बरें मेळ्ळें आनी कांय जावंक ना आनी गाडी हांगा कित्याक कंजेस्टेड जाता म्हणून ते म्हटलें आमी रोड रुंदीकरण करुया म्हणून त्या खातीर ते आयज कलेक्टरान सगळ्यांक आपोवन हांगा सगळे ऑफिसर्स सगळे वास्को जितले ऑफिसर तितले येयलेले आसा इन्स्पेक्शन करपाक आनी ही बरी गजाल कित्याक रेल्वेक सांगलां गाजीन ऑलरेडी आमच्या आमदारान कोणाच्या घराक डॅमेज जावपा येना म्हणून आनी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन हे गोश्टी आमी फुडें व्हरता. म्हणजे आता तुम्ही आता रस्तोय वाडयतले आणि लोकांची घराय सेफ करता. घराय सेफ करतले मेन रेल्वेचे काम जातले. रेल्वेचें कामूय तांकांय करून खंयच्या बऱ्या प्रमाणे लोकांकूय त्रास जावपा आनी फुडले आमची एरिया म्हटल्यार बेलाबाय मेस्तावाडी आनी बायणाचे रोड हे यूज करता तांकांय बरें इजी जातले इजी ऑफ फ्लो ऑफ हे जातले व्हेकल्स. आणि जायती शेतां तुज्या वॉर्डान आसा वो नल्ला खंय तरी ब्लॉक जावन ते परतें उदक शेतान येता शेतां पिड्यार जाता ताजेर तुमी कितें उलयलें रेल्वे कडेन? रेल्वे कडेन आमी आत्तां उलयला कित्याक म्हणजे ते ऑलरेडी लास्ट टायमूच 2-3 वर्सां जाले ते फ्लडींग चालू आसता पूण ती फ्लडींग खंय तरी बंद जावपाक जाय म्हणून आमी आतां WRD कडेन उलयला आनी रेल्वे कडेन उलयता रेल्वेचें काम चालू आसा ती माती ऑलरेडी तेंचीय पडलेली आहा भितूर पूण तांकांय रिक्वेस्ट केला आनी आमचो इंजिनियर येयला बाब मिस्किता ताकाय सांगला कितें ह्या 2 म्हयन्या भितर ते खंयचे पावस लागीं पावलेलो आसा म्हणून ते सगळें क्लियर करपाचे खातीर ऑलरेडी उलयला सगळें जाल्लेलें आसा. तो नल्ला आतां क्लियर जातलो शेतां सेफ जातली. आमी पयर मिटींग घेतिल्ली रेल्वे ऑथॉरिटीच्या बरोबर आमचे जे रेजिडंट्स आसा तांचे थोडे इश्यूज आसा म्हणजे रेल्वे लायन भायर येयले जाल्यार आमची घरा वतली काय ना कित्याक आमकां पळोवपाक गेले जाल्यार हांगच्यान रेल्वेची प्रॉपर्टी पर्यंत ते थंय पर्यंत म्हणटा म्हणजे घरांक टच जावन सो फाल्यां घरा पर्यंत टच जाले जाल्यार घरांक डॅमेज जावंक शकता नाजाल्यार आनी खुबशे प्रॉब्लेम्स वाडूंक शकतात त्या खातीर एक खंय तरी सोल्युशन काडपा खातीर म्हणजे डबल ट्रॅकिंगूय जावचें आनी लोकांकूय ताजो त्रास जावचो न्ही हाच्या खातीर आमी आज जॉयंट इन्स्पेक्शन आमी आपयल्लें. आयज कितें व्हडलें डिसिजन जाल्लें आसा मिटिंगेक? डिसिजन म्हणजे आतां तुमी पयला हाचें मार्कींग आमी केलां सो तांची जी बॉर्डरीचेर पण तेकूंक आशिल्ली आमी सांगलें घरांक डॅमेज जावपा ना सो घरा कडल्यान 1 मिटर तांकां तुमी सगळ्या घरांक जागो सोडपा जाय म्हणून आनी ताच्या मागीर एक रस्तो घेवन एक फुटपाथ घेवन म्हणजे जी भुरगीं हांगच्यान चलत वतलीं तांकां एक फुटपाथ आनी मागीर रस्तो असो करून आमी तिगूय एक टायमार एक 1 टायम सोल्युशन अशें आमी तांकां घेवपाक सांगलां आनी ते एग्री जाले. सो घराय सेफ जाली रेल्वेचें कामूय जालें आनी रस्तोय रुंद जालो. रस्तोय जालो आनी भुरग्यां खातीर एक वॉकिंग हें जालें फुटपाथूय जालो त्या बरोबर गटरूय जालो म्हणजे खूब उदक साठपाचें कमी हें जालें. सांगूंक सोदता तेंच तुका सांगलें न्ही हें सगळें मॅच पयलीं करून दवरिल्लें आसा आनी खंय तरी आतां आमकां तातूंतसून वाट काडपाक जाय. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें हें जें शेत हांगा आसा ही वास्कोची कॅचमेंट एरिया ही दोनूय शेतां पळय आसा ही वास्कोची कॅचमेंट एरिया म्हणजे हांगा जें उदक भायर स्वतंत्र पातार येतालें तें सगळें जमा जावन ह्या तळ्यान वतालें. आतां तुमी तळेंच सपोज पुरयलें जाल्यार नॅचरली थंय फ्लडींग जातलेंच न्ही. हे जेन्ना तूं कॅचमेंट एरियाज बंद करता तेन्ना नॅचरली हांगा स्वतंत्र पातार फ्लडींग जातलें जें आमी लास्ट टायम पळयलें. सो हे तळे पुरिल्ल्या कारणान हे सगळें भानगडी जावन पडले. आमी तरी पूण आमच्या लेवलाचेर थ्रू प्रायवेट स्पॉन्सरशीप एक 2-3 आमी क्रॉस ड्रेन मारून तें उदक भायर सोडपाचो प्रयत्न केला आनी ताजोच हो एक भाग आसा म्हणजे फाल्यां फ्लडींग जावचें न्ही म्हणून हाचे खातीर आमी कितें वांटो काडूंक शकता आतां त्यो सगळ्यो ह्यो ताजो हो एक भाग आसा टू प्रिवेंट द फ्लडींग आनी भुरग्यांकूय चलपा खातीर म्हणजे आतां कितें जालां की एक मॅस करून दवरतकूच आतां आमकां वाट काडची पडली ना आतां दुसऱ्यो वाटो काडच्यो पडल्यो सो आतां ह्यो सगळ्यो वाटो काडप चालू आसा.